आणि महत्वाचे ये राती जीवन जिजू पातकांसो आणि मरणसो आमकां दुस्पटो नव्या जिविताचो बरवसो हाड नायलो. जेजूचे जिवाणपण आमच्या बवडताचे उगम आणि केंद्र. आज जेजू जिवन जावन नातलो तर आमचो बाबर्थ व्यर्थ. देखून आयच्या या जागरणे वेळी भक्तीन आणि उर्बे जेजूच्या जिवनपणाचो संभ्रम चलोवया आणि जिवन जेजूच्यो साक्षी जावंक प्रयत्न करया. हे भोव पवित्रतेचे देवस्थितेंत 4 भाग आसात. पयलो उजवाडाचो आणि पाचकांचो वातीचो संभ्रम. दुसरो देवाच्या उतरांचो संभ्रम. तिसरो पविस्थानाचो संभ्रम. चवथो मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम. पयलो भाग उजवाडाचो आणि पास्काच्या वातीचो संभ्रम. नव्या उज्याचो आशिर्वाद. पास्काचें फेस्त म्हळ्यार उजवाडाचें फेस्त. उजो आमकां उजवाड दिता. उजवाड जावनसो जिवन क्रिस्त आमकां उजवाड आणि जिवीत दिता. हे ताणें मरणांतावन पुणा जिवन जावन दिवचें नवें जिवीत, नवो उजवाड. क्रिस्ताच्या पुणा जिवणपणा वरवीं सगळी सृश्टी नवी जाल्या. अशें सगळे सृश्टीचे सुरवेर सगळ्यान काळोख आसलो आणि देवान उजवाड हाडलो. म्हणल्यार सो गुर्त जावन आतां सर्व दिवे पालवयतात आणि नवो उजवाड आशिर्वाद कर त्या नव्या उजवातान पास्कांची वात पेटयतात. हे रितीन वांटो घेवन आमी आयती जावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीमेर शिंपडायलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगाता मेळून जागी रावूंक आनी मागणें करूंक आपयता. मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैत व्हेलें. हें ताचें पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो गूट संभ्रमून सोमयाच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सोबे आमी जियोंक पावतल्या हो आमचो तीर बरवोसो. पास्काच्या वातीचे प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या पडजलाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करूंक सासणाच्या परजलाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पास्कांच्या वातीची तयाराय. आयच्या दिसा पास्कांच्या वातीचो आशिर्वाद चड महत्वाचो. पास्कांची वात प्रतिरूप पुणा जिवन क्रिस्ताचें. वातीचेर कोंसोवच्यो कुरीस ही वात जेजू सोडूनदाराक समर्पिल्ली म्हणलें दाखयता. कुर्सार बरोवच्या आल्फा आनी ओमेगा म्हळ्यार ग्रीक अक्षरांचो अर्थ क्रिस्त जावन आसा आरंभ आनी अंत. वातीचेर बरोवची इसवी संवसाराच्या आरंभातावन अंत पर्यंत क्रिस्त सर वस्तूंचो, सर प्रजांचो आनी सर वेळांचो सोमी आनी धनी म्हणलें कळयता. वातीचेर कोंसोवचे 5 दुपाचे खण, सोम्याच्या 5 गयाचे गुर्त. हे रितीन आतां वांटो घेवया. क्रिस्त काल आनी आज. आरंभ आनी शेवट. आल्फा आनी ओमेगा. सर्व काळ आनी शेकडे ताचेच
ताकाच महिमा आणि राज पदवी सासनाच्या ससनाक आमेन. आपल्या पवित्र आणि महिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. उजवाड महिमेंत जिवन चल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो धांवडाव काळोख अंधकार आमच्या काळजा मोतींचो. पास्कांच्या वातीचो पुरशाव. इस्रायल प्रजा इजिप्तच्या बंदडेतावन बसयल्ल्या गांवाक एका दिव्याच्या आदारान पयन केलें. जेजून जिवान जावन सगळ्या संवसाराचेर जिवीत असो उजवाड हाडलो. हाचे संख्ये जावन आतां याजक जिवंत जेजूच्या संख्ये जावन आसली ही पेटलेली वात घेवन देव मंदिरा भितर सरता. याजक आपले क्रिस्तसो उजवाड म्हूण गायतना देवाचे व्हड उपकार म्हूण व्हडल्यान जबाब दिवया.
आपले ख्रिस्ताचो उजवाड आपले ख्रिस्ताचो उजवाड आपले ख्रिस्ताचो उजवाड पास्कांचे परगटणी. आता क्रिस्तचो म्हणयारी पास्कांचे महास्तुती गायता. आदी लोकांक खबर दिवचे खातीर मार्गांनी बिदींनी दांगर फेरायतले. आता क्रिस्तचो म्हणयारी सोम्याच्या जैत्याची खबर परगडता. अशें आदी मागा उसवाडाचो खाबो इस्रायल परजेक वाट व्हरतलो, तशें मरणाचेर जैते वण जावन उठलो जेजू क्रिस्त मनशा कुळाक वाट व्हरता. पास्कांचे महास्तुती गायतना आमी सर्वांनी हातांत जोडच्यो वाती घेवन याजकान गांवच्या उतरांक चीत दिवन आयकोवचें.
गाया सर्गींच्या सगळ्या पदव्यानो जैताची तुरी वाजो संसाराच्या सीमा पर्यंत ही बोऱ्यांतली बरी खबर मोळबा पर्यंत प्रगट करा जेजू पुनर्जीवन जालो मोरनाचे जैत ताणे वेले जैते वोंता राया जय जय आगे पृथ्वीच्या राष्ट्रानो उठा उठा जागी जाया संतोषान उल्हासान आनंदान होगळीक दिवून कोम शिंगा गाजोन दोल घुमटां बडो दाबाजो गणगण करा जेजू पुनर्जीवन जालो तासो जळक तासो परजळ तुमकां प्रकाश बरीत करता सासनीक राजान आपले महिमेन तारोक सूर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नपैस केलो आनंद बरीत जातू पोवीक सभे आमचे माते प्रज्ञाचे दीस संपले आनंद तुझो उक्ती दाखय होम केल्ल्या मेंढराचे जैते वोंत राजाची पतीन तू सुभागी भांगरा जरींची मानका मोती आणि शृंगार आयलेली कापडाने सोंती पतीक मेळोंक ये तारोकाचे हुकले होरेत आयलो पळे सूर्या बरी ताची तुजेर फांग तामैमा जीवन जाल्ल्या सोम्या कीर्तन जयकार गाजो हांगा जोमो जाल्ल्या क्रिस्ती भावार्थांच्या उद्गारांनी उल्हासांनी आमचे हे देव मंदिर आतां गणगणून दी देखून सगळी तुम्ही पुवीत उजवाडाच्या विचित्र परजळाचे भोवती एकठांय जाल्ली भावा भयणी मुजी करी देवा बापा लागी मुजे खातीर म्हाका फावो नासतना म्हाका आपल्या मण्यारांच्या आकांत ताणे घेतला ताच्या उजवाडाचो परजळ मुजेर पडोवन ही वातीची स्तुती गावूंक म्हाका ताची कृपा मागोवन घेया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उभारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासूया दिसानातल्या देवाक सर्पोद्वेद
येणारा बापा आणि त्याच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताक काळजा मोनाचे सगळे भक्ती तशेंच ताळयांचे सगळे सक्ती आमी वागणूक आनी कीर्तूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे बदलेक जेजून सासनाच्या बापा आदावाचे रीण फारीक केले आणि पुरविल्ले पाताक मोगान विक्रायलेल्या आपल्या रक्तान धुवून काढले कोरो मेंढरो मारून ताच्या रक्तान भावार्थाची दारां पवित्र जातात तीस आयची पास्कांची परब आदी माग आमच्या पुर्वजान इस्रायलेच्या पुता दुवां इजिप्तांतली भायर काडून पाय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतराशी केल्ली ती रात हीस एका कांब्याच्या उजवाडान पातकाचो काळोख दुस्पटायलो ती रातीस आख्खे पृथ्वेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यान संसाराच्या कोटेपणांतली सुटका दिवून पातकाच्या काळोखांतली भायर काडता नव्या कुरपेन भरून नेटयता आनी सोमेस्ता बराबर देवाचे पवित्र कायद वांटो दिता ती रात हीस मोरनाच्यो सांकली तोडून वोडून जैटाचो बावटो घेवून जेजू फोंडांतलो उठलो ती रात हीस आमकां ताणें सोडूंक नासली जाल्यार जोल्मोन आमकां कितें फायदो कितली विचित्र आमचे थंय तुजी काकूळ तुजी दया कितलो चिंतना व्हरतो उसार बायलो आमोलीक अपारमीत माया मोग तुजो सोडूचे खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुताक दुबावा विणे गरजेचे जेजूच्या मोरणान पै जाला ते पाताक ते आदावे वेचे इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सोडवोन दार फावो जाल्लो कितलो बागी आपरातो जेजू मोरणांतलो जीवन जालो तो वेळ जना जावंक आनी भोगूंक फावो जाल्ली खरीच भागीरा जे राती विशीं बरयलेले आसा दिसा सारकी रात परजळटेली तुझ्या संतोषान रातच जातेली मुजो ऊस वाडती रात हीस हे रातीचे पवित्र काही कोटेपण नपैस करता अपराध सगळे धुवन काढता पातक्यांक परतून नेटी करता दुखेस जाल्यांक बुजवोन दिता गर्वी मनी बागोवन दवरता द्वेष
मनशाचो उजो पालवून थांबून मोगान काळजा एकवटायता वेगळी आसत्यांक सर्गाक प्रत्येक एकामेका लागीं हाडता देवानी मनशा मोदें संपूर्ण एकवट जोडता तीच भागीराथीस हे पासून भोव पवित्र बापा हे आनंद भरीत राती खातीर आमी करता ती वाकणेची भेटोवणी तूं मै पासान मानून घे मोवा मुसांच्या वावरान घडलेली तुझ्या मनियारांच्या हातांतल्यान ओपलेली तुझे पवित्र साबेन दबासान समर्पिल्ली ही पास्कांची वाट तुझे मुखार जोडों दी फाटून गेलो तरी उनो ना जाल्लो काळजानी विश्वास पेटयतलो शांत दुलो उजो तो आमच्या दोळ्या मुखार उबो केल्लो तुझ्या मनाक लोलो कोडून वेतलो मेनासो पडजळी खांबोतो तर आता आनंद भरीत बापा आयचे राती उबून वेल्लो काळोख येना जावं पडतो ही पास्कांची वाट तुझ्या नावाक ओपलेली स्तुती गायन कीर्तिल्ली निरंतरी पेटलेली आमचे मोदे आसोंदी सर्गा दिव्या सांगाती तांबा नासतना पडजळून ती तुका मानता तसली जावं देवो पडजळी सकाळच्या सूर्याक लेगून मेळून दी ती सोवूसवाड हांव वर्णिता तो सूर्यो अस्तम नासलो सूर्यो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतल्या मोदे परतलो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळाक प्रकाश घालता आनी तुझे सोवे बापा बैमेन बसून रात चलयता नित्य काळी सासनाच्या ससनाक दुसरो भाग देवाच्या उतरांचो संभ्रम देवाच्या शब्दांची भक्त पास्कांच्या जागरणाची बुन्याद पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा मार्फत देव ताचे बाचवेचें योजन आमकां उडेप्यां करता देवाच्या शब्दाचे भक्तीन आतां वांटो घेतना देवान ताचें योजन आमचे खातीर कशें मांडून दवरलां तें आमी चीत दिवन आयकुया हे मिसाचें बलिदान 70 आनी 5 वर्सांच्या जल्मा देवासाक देवाकर गाजावन दिता ॲग्नीस मातेयस 7 वर्सांच्या जल्मा देवासाक देवाकर गाजावन दिता रियानी मोनीस देवाकर गाजावन दिता जॉर्ज वॉल्टर मेंडोन्सा देवाकर गाजावन दिता युबल्ड क्रिस्टीन डिसोज आनी कुटुंबाची देवाकर गाजावन दिता फिलीप कॉड्रस आनी कुटुंबाची भोव मोगाच्या भावा भयणीनो दाबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या आतां शांत काळजांनी देवाची उतर आयकुया
पूर्वींच्या काळात देवान आपले परजे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आपलो आमचो सोडवोंदार जावच्या कसो पाठयलो ती आमी ध्यान मनी नियाळुया आनी हे पाचकांचे संभ्रमेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्ण एक पावो म्हूण मागया. बसया, देवाचें उद्दार आयकुया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागोराचेर अंधकार भरून आसुल्लो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांतावन विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदक दोन वांटे करूंक उदका मदें एक अंतराळ जावं, आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केलें आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांतावन विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, आकाशा पंदलें उदक एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धर्ण दिसूं, आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणेक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें, आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें, भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर्व जिनसाचीं बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर्व जिनसांचीं बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसांतावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान दोन व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक, आनी नेकेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घालीं, आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो चवथो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राणयांनी भरूं आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबूं, आनी तशेंच जालें. देवान सर्व जिनसांचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले, आनी सर्व जिनसांचीं पाकट्याचीं सुकणीं रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकांत भरा, आनी सुकणीं पृथ्वेचेर उदंड सोडूं. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पांचवो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वेचेर सर्व जिनसांचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट म्हूण जाती. देवान सर्व जिनसांच्यो रानवट म्हूण जाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो.
दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर्व मुनजांतीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आबळे सगळे पृथ्वे वयलीं सर्व बीं दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मुनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणेर सरतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राणयांक, सर्व जिनसांचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीन घेतिल्लें काम सोंपयलें. आपलें सगळें काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचें उतर हें, देवाची उडोवकार. धाड तुझ्या अज्ञात सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या अज्ञात सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावा, सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो, प्रकाश भरीत म्हणटा नेसलोलो. तुझ्या अज्ञात सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवें तिचे बुन्यादीचे बांदून हाडल्या. ससनाच्या ससना तिथीर घट केल्या. मानता बरी दर्या तिका पांघरून धरल्या. तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसा. तुझ्या अज्ञात सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. कितली विविध तुझी कृत्या सर्वेस्परा. जणवायन सर्व वस्तू तुवें केल्या. पृथ्वी सगळी तुझ्या रचनांनी भरल्या. सर्वेस्पराक नावा आत्म्या मोजा. तुझ्या अज्ञात सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. तुझ्या अज्ञात सर्वेश्वरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. उभी राहूया, प्रार्थूया. सर्वपदवेदरा आणि सासनाच्या देवा,
तुझ्या करण्यांची माडावळ सदांच अजापांची आरंभाक तुवें संसार रचलोय त्या वर्ण अधिक उत्तम संसार काळांच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो कित्याक ह्या नव्या संसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बली तुवें सोडयल्या तुज्या भुरग्यांक हे सत समजोंक दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परिक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो. अब्राहमान जाप दिली. आपले हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वच मोरये गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्राहम उठलो आनी ताणें आपलें गाडूं आयतें केलें. आपल्या दोगां साकरांक आनी इजाकाक ताणें आपणा सांगीं घेतलें. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयिल्ले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयसतावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या चाकरांक सांगलें, गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता. अब्राहमान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इजाकाच्या खांदार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार चमकाले. मुखार वेता आसतना इजाकान आपल्या बापा अब्राहमाक उलो केलो. बापा, हें कितें पुता? ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आपले उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळीकय आसा. अब्राहमान जाप दिली. होम बलयेक शेळी देवूस पळयतलो आनी ते दोगी सांगाता मुखार चमकाले. अशें ते देवान दाखयिल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जेवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार तावन उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली. आपले हांव हांगा आसां. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात लायनाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तोवळ अब्राहमान आपणा भोंवती दिश्ट घाली
आनी ताच्या फाटल्यान एक जिलकुटांत शिंगां शिरकोवन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्राहमान त्या जाग्याक याहवे हिरे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पर आपणाकच भेटोवंक दिता. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार दुसरे फावटी अब्रामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां अशें उलयतां सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी मळबा वयल्या नेकेत्रां परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलों. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वयर वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे मुखार. प्रार्थुया.
भोवरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझे भुरगे जावचे देणे तूं मनशांक दीत आसाय, आनी असो तुजे बासोवणेच्या भुरग्यांचो अंक सगळ्या संवसारार वाडयत वेताय. तुवें सापूत घेवन उतर दिल्ल्या त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गोठा वरवीं तुज्या साकरा अब्राहमाक सगळ्या परजांचो बापय करताय. तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या काशा देशांत वस्ती करतली तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तो बसटायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वारयलें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटायलो. हांवें तांकां राष्ट्रामध्ये शिमटायलीं आनी सगळ्या देशांनी ती दुस्पटलीं. तांचे साली आनी कर्तुवा प्रमाणे हांवें तांची मुनसुबी केली. पूण राष्ट्रामध्ये ती आयली तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयली थंय म्हजें पवित्र नांव बसटायलें. अशे लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सर्वेस्पराची परजा, तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्लें त्या राष्ट्रामध्ये बसटायल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हे हांव तुमचे पासत न्ही, बगर तुमी गेल्यांत त्या राष्ट्रामध्ये तुमी बसटायले त्या म्हज्या नांवा पासत करता. राष्ट्रामध्ये बश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसटायलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलीं आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें फातरांचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पालिशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. She
प्रार्थुया. सर्व बळिष्ठ देवा, तुझे आखे पवित्र सभेचे दयेन दिश्ट घाल. सगळ्या मनशाकुळाचे सोडवणेचे काम समाधानेन चलोवन दी. परता तांकां तूं उबारताय, पोरणे जालां तें नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता रस्नांच्या आरंभा आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपूर्णायेक पावयताय. हे निरंतरी सोडवणेचें काम पळोवंक आनी भोगोवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आतां आमी महिमा गावचें. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेगार देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सौम्या देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्वोद्वेदार बाबा, महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जयेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांब पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. तोळ ताच्या मरणांत ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणान. तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवें निकेपिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवें एक जावन आमी मरोन जाल्यार ताच्या जिवंतपणांत ती आमी भागीदार जातले. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्ता सांगता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव.
कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्ता सांगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जिवंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमंता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, तो परत्यान मोरना म्हूण आमी जाणाव. मोरनाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना. आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर हें. पास्काची शेळी आपणाकच भेटून दिली. देखून सर्वीस परापर ही दबाजान सलोंची. हालेलुया, 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 हालेलुया. Servismo तुमचे सोवे असो. तुमच्याय सोबे असो. मातेव प्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. साबताची रात उतरोन आयतराचे फांते जाताना मोरी मागदलेन आनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तो वळ एका सणे व्हड भुंयकामणी जाली. सुम्याचो एक दूत सर्गीन तावन देवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळोवन ताचेर बसलो. ताचे स्वरूप जगल्याना बरी परजळतलें आनी ताचे वस्त्र हिमा बरी धोवें आसलें. ताका पळोवन पार्यागार भियान तरतरलें आनी मेल्ल्या बरी पडलें. पूण दुतान स्त्रियांक दे दिवन म्हळें, तुमी कांय भिवची गरज ना. तुमी कुर्सायल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया ताका निकेपिल्ली सुवात पळया. आनी वेगी वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. आनी आतां तो तुमच्या फुडें गलिलयाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होच हांवें तुमकां दिवचो आसलेलो संदेश. इतले आयकोन त्यो स्त्रियो अर्दे भियान आनी अर्दे संतोषान म्हणले बरी समाधी तावन शिसांक खबर दिवंक दावादावी गेल्यो. तेदवा एका सणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तो व्हड जेजून तांकां सांगलें, भियेनाकात. वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलयाक वचूंक सांगा, थंय ते म्हाका देखतले. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. जिवंत क्रिस्ताक वेंग्या जिवंतपणाची क्रिस्तांवां जावया. जिवंत क्रिस्ताव वेंग्या आनी जिवंतपणाची क्रिस्तांवां जावया.
क्रिस्ताक आनी क्रिस्तावांक संवसारान भियोंक सुरू केल्लो दीस जायसो. क्रिस्ताक आनी ताच्या पाटलावदाऱ्यांक आनी फोंडा भितर दांपून दवरूंक जायना म्हणून संवसाराक कळ्ळो दीस हो. आमचो भावार्थाचो उगम आनी देवाच्या संबंधांत परत आमकां त्याच देवाचो मोग लाभलो दीस हो. हो कृपेचो, संतोषाचो, आनंदाचो आनी उल्हासाचो मोगाचो दीस ह्या एवकरिस्ता मुखांत्र संभ्रमूंक हांगासर कुटुंबासोवे जमा जाल्ल्या तुमकां सर्वांक पयल्या सुवातेर पास्का फेस्ताची परबी पटयता. आनी तोच जिवंत जेजू तुमच्या आनी तुमच्या सर्व कुटुंबादारांक त्यास कृपेन भरून दी, संतोषान, उल्हासान आनी समाधानान भरून दी म्हणून मागता. संवसारांत साबार आश्चर्य घडल्यात आनी घडोवन आसात आनी घडतले, पूण हे एक विशेष आश्चर्य अजुनी संवसारांत घडनातले, फकत आयच्या दिसा घडले आनी ते जावन आसा जेजूचे जिवंतपण. जेजू आपलेच थकी जिवंत जाल्ले, जेजूचे जिवंतपण. मातेवाचो वांजेलांत आमी पळयले जाल्यार अध्याय 20 आनी 8 वळ 6 अशें म्हणटा, तो हांगा ना, तो आपणे सांगले बरी जिवंत जाला. येया ताका निकेपिल्ली सुवात पळया. तो मेल्ल्या मध्ये ना, पूण तो जिवंत उठला. देखून ताच्या शिसा लागीं वचून सांगा आनी हो संदेश तांकां दिया. आमी सांगूंक पुरो पोरण्या तेस्तेमांत आनी नव्या तेस्तेमेंतांत आमी पळयता साबार जाणांनी जिवंत उठचे, पूण हे पेल्याच्या वा हेरांच्या सक्तेन तांणी उठचे जावन आसा आनी ती आज नात वा आज मेल्यांत आनी तांच्या विशयांत आजून कोणी उलयनात, पूण जेजू आपणाच्या सक्तेनच जिवंत जाता. जेजू मरता, तिसऱ्या दिसा जिवंत जाता आनी तो एक मिस्तेर जावन उरता आनी आजुनी तो जिवंत आसा जाल्ल्यान साबारांक एक पंत आव्हान तशें जाता. जेजून ह्या संवसाराक येवन सर्व मनशा कुळा खातीर आपणाचे जिवाचे बलिदान भेटोवन जिवंत उठल्याचो संतोष, उल्हास आनी समाधान परगटचें जावन आसा पास्का फेस्त. जेजूच्या जिवंतपणा मुखांत्र पातकाक आनी संवसाराक जेजून आपणा आदी केलें आनी आम्हा सर्वांक ताचें जिवंतपण भावार्थाचें गुर्त जालें वा आम्हा सर्वांचो भावार्थ जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें जिवंतपण. त्या देखून सांत पावलो म्हणटा, जर जेजू जिवंत उठोंक नातलो जाल्यार हांवें दिवचो शर्माव व्यर्थ, तुमी पातयेवचो तो भावार्थ व्यर्थ. आनी साबार वर्स जावन त्या पोरण्या तेस्तेमेंतांत नव्या तेस्तेमेंतांत आयकोनचे प्रवादपण व्यर्थ. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू खरोच जिवंत जाला, त्या देखून आमच्या भावार्थाची बुन्याद जावन आसा जेजूचे जिवंतपण. तर खरो भावार्थी कोण? एका अनभवर्त्याक जेजूचे जिवंतपण वा हेर धर्माच्याक जेजूचे जिवंतपण आसार्ये वा फकत एक आजाप जावंक पुरो. एका देव ना मनशाक जेजूचे जिवंतपण शिसांनी थंयसर घडपाक केल्ली एक फकत काणी जावंक पुरो. पूण एका क्रिस्तावाक जेजूचे जिवंतपण आपणाचेच जिवीत, कित्याक तो आपल्या जिवितांत तोच जेजू जिवंत जाला आनी आपणा थंय जियेता म्हणून हर एक दीस जियेता आनी ताच्या जिवितांत कश्ट येवं दी, नश्ट येवं दी, बेजारा येवं दी, संकश्ट आसूं दी आनी सगळेंच ताचें आस्त बदीक वचून दी. पूण जर तो फुडें करून थंयसर जिवंत आसा जाल्यार तो वा ती जिवंत आसच्याचें कारण जेजू जिवंत जेजू म्हणलें वळखून त्या परी जियेता आनी होस जावन आसा नीज भावार्थी. हर एक फावटी आमी जेजू लागीं विचारल्यार तूं म्हजो कितलो मोग करताय म्हळ्यार आमी हांगासर कुर्साक पळयत. थंयसर जेजू दोनी हात उसोन धर म्हणटा, हांव तुजो इतलो मोग करता. वय मोगाचे न्हू, आमचो देव कळ मेळत नासतना कितेंच मीत मेर नासलेलो मोग करता. त्या देखून कितेंच न्हय आसलें आमकां धुळो म्हणून आसली आमी
आमचे रक्षण दिवंक आमकां परत त्या देव बापाच्या संबंधान भरूंक देव बाप ह्या संवसारांत आसच्या आवयच्या मोगा वरणी सर्तीक मोग दाखोवन आपणाच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडटा आनी ताका आमच्या पातकांचे परिहार बलिदान भेटोवन तो परत ताच्या जिवंतपणा मुखांतर आमकां मोगान भरता आनी आमकां नवे जिवीत दिता. संवसारांत खंयच्याय धर्मांत आमी पळयलें जाल्यार खंयच्याय धर्माचो देव ताच्याच मनशा खातीर मेल्ले आमी आयकना. फकत आमचो जेजू आमचो देव आमचे खातीर ह्या संवसाराक येता मात्र न्ही, आमचे खातीर थंयसर मरता आनी जिवन जाता, आमकां त्या ससनाच्या बापा थंय एक करता. तशेंच संवसारांत खंयच्याय धर्म परगटणारे फोंड आमी पळयले जाल्यार थंयसर तांच्या फोंडा वयर एक नामपत्र आसता आनी ताचें नांव आनी ताणें कितें केलें म्हूण बरोवन आसता आनी फोंड दांपून आसता, कित्याक ताच्या भितर तो आसा. पूण आमच्या सोम्याचो फोंड रितो आसा आनी ताच्या फोंडा वयर बरोवन गेला तो हांगासर ना, कित्याक तो नीज जावन जिवन जाला. मागीर ताणें कशें त्या फोंडांत आसचें. रितो फोंड आनी रितो कुरीस जावन आसा त्यास जेजूचे जिवंतपणाची खात्री आमकां दिवची. जेजूच्या जिवंतपणा विशीं आमी मिसा पयले न्हू आतां आयकले आनी साबार दिसा पयले आमी आयकल्ले आसा आनी साबार आनी मनशे आयकला आनी आतां हांव हांगा शर्मावांती तेंच जेजूचे जिवंतपण म्हूण तेंत आसा. पूण हे जिवंतपण पातयेचें जाल्यार आमकां प्रूफाची गरज आसा. प्रूफ आसा जाल्यार आमी सक्कड पातयेत येता. ह्या जेजूच्या जिवंतपणा बेश्टें एक काणी मात्र न्ही, ताकाय प्रूफ आसा. पयले जावन जेजूस खुद्द आपल्या जिवंतपणाची साक्ष जेजू न्हू ताच्या मिसावा वेळी म्हणलें आसा ही कूड वा हे टेंपल तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव उबारतलो. आनी आज आमी पळयता 3ऱ्या दिसा जेजू जिवंत उरता आनी शिसांक तशेंच थोड्या स्त्रियांक भेटचे मुखांतर हें उतर तो खरें करता. दुसरें जावन रितो फोंड जेजूक निकेपिल्लो फोंड तो रितो जाता. पूण त्या शिपायांनी गडपा करन थंयसर म्हणची काणी अशी आसा त्यास जेजूच्या शिसांनी येवन ताची कूड सोर्या व्हेली. पूण एक कॉमन सेन्स वा जाणवाय वा जाणतो आसलो एक जुदेव अशें चिंता गे थंयसर राखवाल्यांक दवरलें आनी हातेरासच्या राखवाल्यांक दवरलें. जेजू मेल्लेंच थंयसर शीस बियान कंगाल जावन त्या कुडांत आसलें आनी कंगाल जाल्लें शीस ह्या हातेरासच्या त्या राखवाल्या मुखार वचून जेजूचें कूड हाडचें जाल्यार तें कशें खंडीत तें घडचेंच ना. आनी आमी पळयता थंयसर इतली सेक्युरिटी त्या फोंडाक आसली जाल्यार तो फोंड रितो जाता आनी थंयसर त्या साखरांक वा थंयसर आसा त्या राखवाल्यांक थंयसर कितें घडलां म्हणलें कळ्ळी जायना. हाचो कारण जेजू खरेंच जिवंत जाता. आनी आयच्या वचपांत आमी पळयलें थंयसर एकाच दिसांनी भुंयकांपणी जाली. हाचें कारण जेजू थंयसर जिवंत जाल्ल्याचो. तिसरें जावन सुरवेर तावन शिसांचो एका तराचो बेविश्वास. जेजू जिवंत जाल्लेंच शिसांक परत दिश्टीक पडटा पूण 50 दीस तांकां लागता तें समजोवंक वा जेजू जिवंत जाला म्हणलें परगट करूंक. 50 दिसा उपरांत मात थंयसर पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मो देंवता आनी ह्या उपरांत तें जेजूचें जिवंतपण परगट करता. तर पयलें तांचे थंय इल्लोसो गडबड आसलो वा त्या जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत समजोवंक तांकांय कश्ट मारले आनी उपरांत ते कश्ट मारले ते समजले जाल्यार थंयसर कितेंय सत आसा कित्याक जेजू खरोच जिवंत जाला. चवथें जावन जेजूच्या शिसांत बदलावण बियान त्या कुडांत कंगाल जाल्लें शीस धैर्यान भायर येवंक शकतात आनी सगळ्या लोकां मुखार उबे रावन उलोवंक शकतात. शिकपी न्हय आसलें तें जेजू विशयांत जिवंतपणा विशयांत उलोवंक शकतात. तर हाका कारण कितें हाकाय जिवन जेजूचो थंयसर आसो तो बळादीक कृपा तांकां मेळ्ळी. 5वें जावन जेजूच्या विरोध्यांक सयत जेजू जिवंत जावना म्हणलें ना करूंक जावना. कित्याक थंयसर
रोमागारांक जावन दी जेजूक जिवेशी मारिल्ल्या फारिसेवांक जावन दी जेजूची निर्जीव कूड दाखोवन पळय हो जिवान जावंक ना म्हणून सांगूंक जावना कित्याक थंयसर जेजूची निर्जीव कूड तांकां मेळना वा थंयसर निर्जीव कूड आसूंक सादिना कित्याक तो जिवान जाला सवय जावन मारतेरपण जर आज आमी साबार संता विशयांत आयकत हांव संताच्या मारतेरपणा विशयांत आयकत हांव तांकां धैर्य कैंतावन मेळ्ळें तांकां कृपा कैंतावन मेळ्ळी फकत जेजू जिवान जाला म्हणलें बरोवसो मात्र न्ही आसता त्या जिवान क्रिस्ताचो अनुभव मात्र तांकां थंयसर मारतेर मरोंक कारण जाता तशेंच आजुनूय आमी पळयता हांव साबार जाण ह्या सोम्याक पाटलाव करचे आनी त्या सोम्या खातीर मरोंक तयार आसचे आमचे मदें थोडी जाणां आसूंक पुरो 7वें जावन सांत पावलोचे परतवणी थंयसर सांत पावलो एक जुदेव जावन आसलो आनी क्रिस्तांवांक तो दग दितालो आनी लागाड काडन तांकां नाश करचे विशयान ताणें चिंतलें पूण कितें जालें थंयसर जिवान जेजूक तो भेटता आनी क्रिस्ताचो शिस्तो जाता आनी सगळें थंयसर बदलता आनी तो क्रिस्तांवांक जोमोवचो जाता हाका कारण कितें हाका कारण जिवांत जेजू 8वें जावन जेजू खातीर साबार जाण भवार्थी थंयसर रायांच्या काळार मेल्ले आसात पूण तांचो तो हुस्को तांचो तें जेजू तें आसचें आकर्शण पळयलें राय आनी थोडे समुदाय जेजूक आपणाचो राय घेवन घेतलें चरित्रां आमचें थंय आसात 9वें जावन देवपण जर जेजू जिवांत जायनातलो जाल्यार जेजू देव जावंक सादीस ना देव म्हणली सत ह्या संवसारांत आसूंक सादिना कित्याक जर देव म्हणलो सत आसा जाल्यार जेजूक ह्या संवसाराक धाडुल्लो देव म्हणलें आमी आनी त्याच जेजून कुर्सार मारचें योजन देवाचें आसलें आनी जिवांत उठलें त्याच देवा बापाचें योजन म्हणून आमकां कळीत आसा तर तें योजन देवाचें तर तो खंडीत देवातावन आयलो आनी देवपणान जियेलो आनी तो देव जावन आसा त्या देखून तोचें जिवानपण घडता आनी खंडीत जावन आसा आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें थंयसर जिवंतपणाची घडीत आमी नियाळ्ळें थंयसर आमी पळयता रितो फोंड मोरी मागदलेन आनी पेद्रू आनी जुवांवचे थंयसर एक अनुभव त्या शिसांचो त्या फोंडासरशी गेल्ल्या शिसांचो एका रितीचो अनुभव आनी त्या मोरी मागदलेनीन थंयसर आपणाक मेळ्ळो संदेश सगळ्यांक परगट करन जेजू खरोच जिवान जाला म्हणल्याची रुजवात दिवचे आनी ह्या मुखांतर आपणान सोम्याक भेटला आपूण सोम्याक भेटली म्हणून ती परगडता तर आयचे सुवार्थेचे वाचप आमी गुंडायेन नियाळ केल्यार आमचे जिविताची वारोवणी करच्याक आमकां 4 संगती मेळटात पयले जावन आमी मेल्ली क्रिस्तांवांगी जेजू मेलो सगळे संपदले शिसू बियान दारा दांपोवन बसल्यात क्रिस्त फोंडांत विशव घेतालो म्हणून स्त्रियो समाधीसरशी आयल्यो जुदेव आपणानी क्रिस्ताक लागाड काडला तो मेला आनी ताचें सगळें रावयला आनी तसो आवाज आसचो ना आनी आपणाक पांतावानाक असो कोणी आनी मुखार ना म्हूण चिंतात आमचें जिवीत पळयव्या आमी आमच्या कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक वा समाजीक पासांत जावच्याक आमी पासांत जावच्या खातीर भियोन क्रिस्ताचे माऊल्य सोडून जियेतावंगे ग्रेस्काये खातीर वायट उपकारा खातीर आनी पयशां खातीर आमचें मन बदलून क्रिस्ताक देगेन दवरून जर त्याच वायटाक आमी सपोर्ट करता तर आज आमी मेल्ली क्रिस्तांवां जावन जियेता दुसरें फोंडा भितर जिवनची क्रिस्तांवां वा फोंडा भितरली क्रिस्तांवां जेजूक फोंडांत निकेपिला आनी खंडीत जावन फोंडांत आसची एक मनशाची निर्जीव कूड कुसता आनी घंटा हांगासर येतात स्त्रियो जेजूची कूड थंयसर कुसोना जावच्याक आनी थंयसर ताच्या कुडीक तेल माकून घाण येवंक नजो म्हणल्यार इराद्यान पूण जेजून संवसारांत आसतना साबारपटी आपणाच्या जिवंतपणा विशयान सांगल्यार ती जेजूक सोदून थंयसर येतात आमी आमच्या जिवितांत थोड्याच समजणेन हांवूच सोमा हांवें सांगले बरीच जायचे हेराय खंयच्याय फायद्याची न्ही तांच्यान कितेंय करूंक जायना फकत हो संवसार मात्र आमकां जिवंक आसचो म्हणून चिंतून जिवची आमी फोंडा भितरली क्रिस्तांवां तिसरे जावन मेल्ल्या मदें सोदची क्रिस्तांवां
जळजळीत वस्तूर नेसले दोग जण थंयसर स्त्रियांक तो हांगासर ना, तो मेल्ल्या मध्ये ना, तो जिवान जाला म्हणलें. अरे त्यो स्त्रियो चिंतात, तो मेल्लो ताका निकेपिलो, तो फोंडांत आसजे आसलो, पूण थंयसर पावतात ती, पूण तांकां तो मेळना. कित्याक तो मेल्ल्या मध्ये नातलो. आमचे जिवितांत आमी समाजांत समुदायांत जियेत आसतना थोड्यांनी साबार कारणाक लागून एक चूक केलें जाल्यार ताची एक चूक कण घेवन ताका एका रितीन वलोवन ताका उद्दार जावच्याक सोडनाशें ताका आमी सदांच सेकेला घालना. आनी आमी कोणी कुमोक करीजे म्हणटा आसतना कुमोक गरज नातल्यांक तांचे सरशी धांवोंक आमी पळयता. हें जावन आसा मेल्ल्या मध्ये आमी जिवंत आसच्याक सोदचें. अखेरचें जावन जिवंतपणाची क्रिस्तांवां स्त्रियांनी वचून आपणे देखल्लें आनी घडल्ली संगती शिसांक सांगलें, आनी त्यो स्त्रियो तांकां जाल्लो अनुभव एकामेका वांटून आपणाचो बरोवसो आपणान अनुभव केल्लो तो देवाचो मोग सुडका ती एकामेका वांटूंक शकतात. हें फकत साध्य जाता आमी जिवंतपणाची क्रिस्तांव जाताना मात्र. केदळ आमी जिवंतपणाची क्रिस्तांव जाता तेदळा आमकां आमच्या कुटुंबादारांतय समाजांतय आमचो मोग व्यक्त करूंक साध्य जाता. आनी एकामेकाच्या बरेपणाक आमी सदांच तयार आसाव. तर जिवन जेजू आमचे थंय जियेता गे ना गे म्हणलें कशें कळीत जावचें. पयलें जावन संतोश बेजारायन आसल्या शिसांक जेजूचे जिवंतपण एका रितीन संतोष दिता. कित्याक आनी कांय ना आनी कितेंच कळीत ना, आनी जेजूच्या सांगाता आसता तावन त्या जुदेवांनी तांकां हिंसिल्लेंत आयले आनी हिंसितले म्हणलें भियान तें आसलें. पूण जेजू केदळा येता त्या वेळार तांच्या जिवितांत बदलावण येता, एका रितीचो संतोष तांच्या भितर येता. जर आमच्या जिवितांत आज संतोष आसा तर आमी जिवंत क्रिस्तांवां. दुसऱ्यान समाधान. फाल्यां कितें घडटलें म्हणून खंतोवन येत आसलें थंयसर शीस, पूण केदळा जेजू येता. जेजू केदळा समाधान तुमकां म्हणटा तेदळा ते शीस समाधान स्विकार करतात आनी जेजून सांगली उतरां उगडासाक हाडूंक शकतात आनी तांतून ते मग्न जातात आनी अशें ते समाधानी जातात. जर आमच्या जिवितांत आज समाधान आसा तर आमी आमचे जिवीत एकामेकाच्या मोगाक एकामेका आदार दिवंक शकतले आनी समाधानान सर्व संगती करूंक शकतले. तिसरें जावन धैर्य. जेजू नासतना शीस कितेंच करूंक शकनातलें, पूण जिवन जेजू केदळा तांकां भेटता, जिवन जेजू केदळा तांचे थंय येता आनी पवित्र आत्म्याचे अभिषेक तांचे थंय जाता. ते दळा तावन तें धैर्यादीक जातात आनी भियान आसलें तें सगळ्या संवसाराक जेजूची सुवार्ता प्रगट करतात. तर आमच्या जिवितांत जिवंत क्रिस्ताक वेंगून जिवंतपणाची क्रिस्तांवां जावच्याक थोडी हातेरां हांव दिवंक आशेता. पयल्यान भुरगीं आमी आळसाय हंकार आनी वडिलांक दुखोवच्या जिवनच्या त्या फोंडांतले जिवंत उठया आनी देवबिरांतीची भुरगीं जावंक प्रयत्न करया. दुसऱ्यान आमी युवा जाणां मिसा वेळार मोबायल आनी एकामेका उलोवच्या फोंडांतले जिवंत उठया आनी थंयसर भक्तीन मीस पेटोवंक आमी प्रयत्न करया. वडिलां आमी घरांत मागण्याचो वेळ मोठवो करन परिक्षेक शिकोवंक वा पार्टी करूंक टीव्ही सिरियल मुखांतर पडल्या फोंडांतले आमी उठया आनी आमच्या कुटुंबाच्यांकी तांदूतावन उठोवंक प्रयत्न करया. प्रायवंत आमी भरपूरच्या फोंडांतले जिवंत उठया आनी मोगाचो आनी समाधानेचो हातेर आमी जावया. तर मोगाचेनो ह्या सर्वांक जाय शिकोवपा त्याच उंड्या वायना मुखांतर येवच्या त्या जेजू लागीं आमी मागया. तिसरो भाग पविस्नानाचो संभ्रम. जेजूच्या मरणा पुनर्जिवनपणाचो फळ पयल्या सुवातेर पविस्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमकां लाभता.
अशें क्रिस्त मेलो तशें आमचे खोटें सैब मरणाक आमी ओपून दिता आनी क्रिस्त तावन नवें सैब घेता नवें जिवीत दिवच्या उत्कर्ष संगीत सावन आतां नवें उदक आशिर्वाद करतात. देवा तुजे ना दिसते पदवेन संस्काराच्या कुणा वरवीं तूं विजमितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय. देवा संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्र रावची सकत उदकाक लाभाशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर बसतालो. देवा पुर्तेच्या उदकांत नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान अगुणी जिवीताचो नाश करून सुगुणी जिवीत आरंभ दिलोय. देवा आब्रामाचे संसिक्त दामड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरूंक फारावाच्या गुलामपणाचे तुवें सोडयले. अशें हे परजेक पातकाच्या गुलामपणाचे सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो उपकार केलोय. देवा जुवावन तुज्या पुताक जॉर्डन न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. तो कुर्सार उमगाळतना आपल्या कडवळ्यांतलें रक्ता सयत उदक वावाशें केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वसात आनी सगळ्या परजांक म्हजे शीस घरात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सभेचे दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जर तिका फुटाशी कर. तुज्या सारक्याच रचुल्लो पूण पातकांत बसतालो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैबाच्या सर मेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरूं. तेच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तुजो बुरको जावन उठोवं. हे नव्या बाळपणाचें भाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताच्या कृपेन बरोवं. आमचे खातीर हे झरींतल्या सदां वमत्या नितळ उदकान तुज्या पुता जेजू वरवीं आपले दैवीक सकत घेवन देवो तुजो पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सगळें मरून गेल्लें आनी नेके पेली सगलीं ताचे सगळें जिविताक उठोवं आमचे मागणे देन आयक सर्वेस्पर आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पवित्र स्नानाच्यो अंगवणो नव्यान करच्यो. क्रिस्त थंय पवित्र स्नानांत आमकां लाभलें नवें जिवीत समजोवचे खातीर आनी हें जिवीत जोडचे खातीर सगळ्या प्रजीत काळार आमी प्रयत्न केला. एका काळार आमी काळोखांत आसल्या पूण क्रिस्त वरवीं आमकां उजवाड मेळ्ळा. उजवाडाच्या भुरग्या पुरी चलच्याक हातांत जळच्यो वाती घेवन पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करया. नवें उदक आमचेर घेतना देखलें उदक म्हणलें गीत गावया. आतां सर्व आमी आमच्यो वाती पेटोवंक आसात.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गुटां वरवीं जेजू सांगाता नव्या जिणयेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निके पेली. ते पासून प्राचीन काळाची दंडोवन आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साकरी करून उतर दिवन आमी केल्ल्यो पासोवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात मू पाठ करता आणि सगळ्या ताच्या कामाक तुमी पाठ करतात मू वय हांव पाठ करता आणि सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक पाठ करतात मू. वय हांव पाठ करता सर्प द्वेदार देवा बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात मू. वय हांव सत मानता जेजू क्रिस्तचो एकलो सुपूत आमकां हरमुरयेंत जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवान जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात मू. वय हांव सत मानता बापा आणि पुता ताण उपजाले आमच्या जीव देण्याऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात मू. वय हांव सत मानता कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोक्साने कुडीचे पुनर्जिवानपण आनी सासणाची जिवीत तुमी सत मानतात मू. वय हांव सत मानता तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्म दिला आनी पातकांच्या बोक्साने आमकां दिला. तो सर्प द्वेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आतां पवित्र उदक आमी तुमचे शिंपडयता, त्या वेळार आमी गीत गावचें. लेखे हावे उदा देवाळाच्या उजव्यात वाढून येचे आणि कोणासशी येवते उदक पावले
रातचो काळोख धांवडावन नव्या जिविताचो उजवाड आमकां आमचेर फांकयल्या त्याच जिवन जेजू क्रिस्ता थंय आतां आमची सर मागणी आमी उबारया. तुमच्या वाती आयकून पालवयात. मोगाळा बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे घडीत नियाळल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी उजवाडाचे प्रतिनिधी जावन तुझ्या पुताक साक्ष जावंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्रांत विविध जाती कातींचो विविध धर्मांचो लोक जियेतना धार्मीक स्वातंत्र्य आनी व्यक्ती स्वातंत्र्य मानून घेवन शांती समाधानाचे जीवन जियोवंक प्रेरण दिवचे तसले राजकीय फुडारी मुखार येशे सर्वांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. गरजेच्या वस्तूंची मोलां वाडून येताना मध्यम वर्गाच्यांक आनी दुर्बळ्यांक जिवीत कश्टांचें जालां. युवा जणांक कामांचो अवकाश नासतना कुटुंबाची आर्थीक स्थिती बिगडल्या. असल्या संदर्भार बऱ्या मनाच्या मनशांच्या उदारपणा मुखांत्र अडचणेंत आसच्या कुटुंबांक आदार लाभसो खर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. सर तरांच्या पिडेस्तांक फावो ती चिकित्सा मेळोवन भलायके बरीत जिवीत जियोवंक फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. समेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जणांनी तुजे जन्वायेन वाडोवन बाबार्थांत वाडाशें तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. आज ह्या एकोरिसाच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या सर्वांनी काळोखांत उजवाडाक येशें पुनर्जिवंत क्रिस्ताचेर सदांच बाबार्थ दवरिशें आनी सासणीक जिवीत जोडिशें कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे ऐक. सर, आमच्या वैयक्तीक इरादा खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, तुज्या पुताक तुवें मोरनांतलो जिवंत उठोवन आमा सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत तुवें आमकां फावो केलें. तेच तुज्या जिवन जेजू थंय आमचो भावार्थ दवरून ताच्या वाटेन आमी चलोवन आनी एक दीस ताचे बराबर आमी एक दीस सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां तूं फावो कर. क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां काणयेचो पुरशां. आयल्या तुझ्या वेळी
मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपासान मानून घे. पास्काच्या गुटांत वांटो घेव तुवें आमकां फावो केलें, तर तुजे दिव्य पदवेन हे बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचे वोकात जायशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देव वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणू फावो. ओ काय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण आदी करून हे उत्तम राती तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तोच तो दुलापराधी निरापराधी मेंढरो संसाराचे पाप काढता तो. आपूण मरून ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर दरबार निरंतरी कायतात तुजे मुखार. सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोवदयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खे प्रितू मेर तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासून आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा पासून आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासून. सर्वेस्परा, तुझ्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सुमेसांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर
आनी आमी मोग करता तांच्या खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात तो भोव पवित्र दीस समरमताव आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच ओंकार माये मोरयेक भक्तीन मन दिताव. तेच परी तिच्या पती बागेवन जुजेक तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे जाकोब जुवांव तोमास जाकोब फिलीप बार्तोलोमियो माथेव सिमांव आनी तादेव लीन क्लेत क्लेमेन क्रिस्त कार्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुवांव आनी पाऊल कॉस्मा आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी सोमेज तुज्या बागेवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुझ्या कुटुंबात तुझ्या मनियरांची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. या जिवितांत तुझी सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या कॅस्तींतल्या आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देणयांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता असले बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. सोम्या जेजू आमी आदरेता. बाबा, आमी तुजे मणियारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देणयांतले महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नित्यवंत साकरा आबेलाची देणी बावर्तांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजाका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हे बलिदान तुका मानो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हे बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमाचो मेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी आनी देणयांनी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. बावडतोची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशेवंत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळो.
तुज्या अगणित काकुळतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयनाका पूण आमचीं पातकां बोगोस आनी जुआंव स्टेफन मातियस बार्नबास इनास अलेक्सांद्र मार्सेलिन पेद्रो फेलिसिता परपेत्वा आगता लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया आनी अनस्तासिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रथसाक्षांच्या आनी सुमेश तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी तूं सर्वेच परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची अज्ञा मनान दवरून ताणें आमकां मागोवंक शिकले मागणे आतां दीर्घ घेवन भावार्थान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेच परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर विघ्नां आकांतांतली आमकां वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. माय मगोचो गुर्त जावन जिवन जेजूची शांती एकामेकाक आमी संतोषान वांटून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात आमचो जिवन जेजू ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सर्व सुभागी. सोम्या तुमी तुजे देवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेजू काळजांत या म्हज्या हांव राखून आसा.
मुझे दादोस कर म्हाका कुर्बेन तूं भर पोस मुजो कर सासणी जिवीत म्हाका तूं फावो कर सोम्या जेजू काळजांत घ्या म्हज्या हांव राखून आसा येण्याक सदांच तुज्या भर काळीज म्हजें दादोस कर म्हाका कुर्बेन तूं भर पोस मुजो कर सासणी जिवीत म्हाका तूं फावो कर आत्म्याचे खाण जिणेक पोशण भरताय आमकां तूं कुर्बेन अमर जिवीत सोडच्याक शावीत अद्रे गुना साहावलाले ये जेजू तूं ये बेगीन राव सदांच मुझे संगी सोम्या जेजू काळजांत घ्या म्हज्या हांव राखून आसा येण्याक सदांच तुज्या काळीज म्हजें दादोस कर म्हाका कुर्बेन तूं भर पोस मुजो कर सासणी जिवीत म्हाका तूं फावो कर जिणूस वाडाय काळोख धांवडाय मोग तुजो काळजांत भर शेगूण वागय उर्बा वाडय साक सुका दिवंक सदाय ये जेजू तूं ये बेगीन राव सदांच मुझे संगी ये सोम्या जेजू काळजांत घ्या म्हज्या हांव राखून आसा येण्याक सदांच तुज्या काळीज म्हजें दादोस कर म्हाका कुर्बेन तूं भर पोस मुजो कर सासणी जिवीत म्हाका तूं फावो कर मोत्या सोम्याचो शरता
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारावरवीं तुवें आमकां दादोशी केलाय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी तुका एका मोनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयकन बसा. ताळयांच्या आयतारा ताळयो बंजारकरचे सेरेमनी करूंक अवकाश आनी सर तयार केला. सांत तेरेस हायस्कुलाची प्रिंसिपल आनी हेर धर्म भयणींक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी उपकार वाटयता ताळयो हाडून दिल्या उपाध्यक्ष, हेर गुरकार आनी फिरगसगारांचो, तशेंच सगळ्यो ताळयो नितळ करून दिल्या स्त्रियांचो आनी संपूर्ण सहकार आनी वावर दिल्या सर्वांचो. हाचे मुखेलपण घेतले उपाध्यक्ष श्री विनोद डिसोजा, मागीर श्री नेवल पेरेरा, श्री सुजित नोरोना आनी सांगाता वावरल्या सर्वांचो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. ताळयांच्या आयतारा संजय धार्मीक संगीत सामाजीक नाटक सादर केल्ल्या सर्व आर्टिस्टांचो, तशेंच बरें ना श्रीमान क्लॉड डिसोजा आनी सादर करूंक मुखेलपण घेतलो श्रीमान दीपक डिसोजा आनी संगत्यांक देव बरें करूं. तुमी भगवंत हप्त्यांत आत्मीक समजणेक आनी आत्मीक जिविताक प्रेरण लाभयलां. ताळयांच्या आयतारा आनी हप्त्याच्या सर्व कार्यांक साऊंड आनी संबंद जाल्ल्या विशयांक आदार दिल्या क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्स आनी साऊंड्स तांच्या मालकाक आनी शिबंदेक देव बरें करूं. वीज दिव्यांची मांडावळ केल्ल्या अरुण इलेक्ट्रिकल्स मालक अरुण आनी शिबंदेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नाटकाक आनी भगवंत हप्त्यान कदेलांची मांडावळ करूंक आदार दिल्या जेक एंटरप्रायझस आनी शिबंदेक देव बरें करूं. भगवंत हप्त्यान ब्रेस्तरा शुक्रारा शनवारा लितुर्जीक कार्यांक बसकेची मांडावळ करूंक वावुरलेल्या उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, गुरकार, प्रतिनिधी आनी सर्व स्वयंसेवकांक तुमची सेवा जीवन जेजू मानून घेवं दी आनी तुमकां बेसावांनी भरून दी. सगळ्या भगवंत हप्त्यान सर्व लितुर्जीक कार्यांक मोगाची सेवा दिल्ल्या सर्व वेदी सेवकांक तांचो एनिमेटराक आनी मार्गदर्शन दिल्ल्या फादर विवियनाक देव बरें करूं. जीवन जेजू तुमकां आशिर्वादांनी भरूं. सगळ्या भगवंत हप्त्यांत आनी हेर दिसांनी आपली सेवा दिवच्या सॅक्रिस्टन अरुण डिसोजा आनी ताका सहकार दिवच्या सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आमच्या सर्व कार्यावळी फिरगसगारांची वाहनां रावोवंक अवकाश करून दिल्या सेंट ॲग्नेस कॉन्व्हेंट सुपिरियर आनी सेंट ॲग्नेस स्पेशल स्कूल ताच्या सुपिरियरांक देव बरें करूं. तुमच्या बऱ्या मनाक जीवन जेजू बेसावांनी तुमकां भरूं. निमाणे ब्रेस्तरा आल्तारीक फुलान दिल्या श्री जॉर्ज वॉल्टर मेंडोन्सा बेंदुरवेल पयलो वाडो आनी आलेलुया शनवारा आनी आयतारा आल्तारीक फुलान दिल्ल्या आयच्या दिसांनी फाल्याक श्रीमती आयरीन सर्डान आनी कुटुंब तुमकां देव बरें करूं. तुमचो साखवेस जेजूक मानवतलो. जोगतें आनी अर्थाबरीत बॅकड्रॉप करूंक वावुरल्या मिस्टर बानू फर्नांडीस, ताका आनी संगत्यांक देव बरें करूं. इगर्जे भितर सगळ्या आल्तारीची आनी साक्रिस्तीची निताळाय आनी मांडावळ करच्या प्रत्येक जावन करेस्मांत आनी भगवंत हप्त्यांत सेवा दिल्ल्या विशेष सेवा दिवच्या स्त्रियांचो पंगड ऑल्टर एंजल्स आनी हेर आनी एका पंगडाक स्त्रियांच्या देव बरें करूं. तुमी तुमची सेवा स्वीकार करता आनी तुमचे ताचे बेसांवां दडूं दी. भगवंत हप्त्यांत कर्साक आर्थीक सहकार दिल्ल्या आनी मुर्दोम घेवन आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचे देवाची आशिर्वादां मागता. आदल्या आयतारा ड्रामाक आर्थीक उमोग दिल्ल्यांक तुमच्या बऱ्या करणेक बऱ्या मनाक देव बरें करूं. ड्रामा वेळार जमा जाल्लें दान या कलेक्शन 19,070 19,070 रुपये. पास्काची वाद दान दिल्या श्रीमती आयनन डिसोजा आनी कुटुंब लोवर बेंदूर चवथो वाडो, तिका देव बरें करूं. तांच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वाद आमी मागया. भगवंत हप्त्याची लितुर्जी आनी बऱ्या तरेन ती जावंक मिनत घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीचो कन्व्हेनर श्री डॉल्फी लोबोक देव बरें करूं. ताका सांगात दिल्ल्यांक सांगात वावुरल्यांक देव बरें करूं. निमाणे शुक्रारा म्हणजे काल 8 वरार अर्थाबरीत कुर्साच्या वाटेसून नियाळ दिल्या फादर रॉन्सन पिंटोक देव बरें करूं.
10 वरांच्या उक्त्या मैदानार खुर्साच्या वाट्याक तयार केल्ल्या आनी खुर्साची वाट बऱ्यान जावंक वावुरलेल्या तशेंच सगळ्या हप्त्यांत वावुरलेल्या उपाध्यक्ष श्री विनोद डिसोजा, समितीचे संदेश श्री टेरेन्स कार्डोजा, श्री स्टीवन पिंटो, श्री नेविल परेरा, श्री सुजित नोरोना, श्री प्रकाश पत्राओ आनी सर्व युवा जनांक देव बरें करूं. सहकार दिल्ल्या सुमेस्तांक तुमकां देव बरें करूं. फाल्यां पास्का बेस्ता दीस सर्वांनी राखून रावल्ले कार्यक्रम इस्टर फन 23 ग्रँड फॅन्सी फेट सांजेर 3:30 आराम जाता. 9:30 वरांसर आसतली. तुमकां सर्वांक मोगाचे आनी वत्तायाचे आपोवणे. सर्व ऑर्गनायझर्स आनी स्वयंसेवकांनी आनी दानीक आमी बरें मागतां. सर्व ऑर्गनायझर्स आनी विविध समितीचे सांदे आनी स्वयंसेवकांनी फाल्यां सकाळीं येवन सर्व तयारी करूंक करची जबाबदारी घेवची. भगवंत हप्त्याची लितुर्ची अर्थाभरीत आनी भक्तीभरीत करूंक वावुरलेल्या आमच्या व्हडांच्या भुरग्यांच्या तशेंच धर्म भयणींच्या कोयराच्या सर्व सांद्यांक तरबेती दिल्ल्या कोयर मिस्ट्री ऑजवल्ड डिसोजा, इंग्लीश कोयराक तरबेतीन जबाबदारी घेतल्या श्रीमती अनिता फ्रँक. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. तशेंच वाजांत खेळिल्ल्यांकी आमी प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. जीवन जेजू तुमकां आशिर्वादांनी भरूं. प्राजीत काळार आनी भगवंत हप्त्याची सर्व लितुर्जी कार्यांक जबाबदारी आनी मुखेलपण घेतले आमचे याजक भोव मानादीक वॉल्टर डिमेल्लो, मानादीक रॉन्सन पिंटो, मानादीक विवियन रॉड्रिगस तुमकां देव बरें करूं. जीवन जेजूचो संगात तुमचे संगी आसूं. भगवंत हप्त्यांत फोटोग्राफी आनी व्हिडिओ कवरेज केल्ल्या मिडिया कमिटीची संचालकी मिसेस अनिता फ्रँक, फोटोग्राफर्स निहाल लोबो आनी मिस्टर ॲक्विन तुमकां देव बरें करूं. एका दानीन हॉलाच्या बांदपाक 20 लाख रुपये दान दिला. 2025 तावन हॉलाच्या नव्या हॉलाच्या आदायांतलो 5% दुबळ्या भुरग्यांच्या उंचल्या शिकपा खातीर फादर पीटर नोरोना एज्युकेशन ट्रस्ट मुखांतर तो विनियोग जातलो. हर एका वर्सा नव्या हॉलाच्या आदायांतलो 5% तो विंगड दवरतल्या त्या दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर. कंकनाडी पहिल्या वाड्याच्या जितन सिक्वेरा आनी कुटाम नव्या हॉलाक 1 लाख रुपये दान दिला. तांकांय देव बरें करूं. तशेंच 20 लाख रुपये दान दिल्ल्यांकी देव बरें करूं. तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक उडास दवरया. 5 लाख इंट्रस्ट फ्री लोन 3 वर्सांच्या अवधेक. मागीर ताका विशेष ऑफर आनी आशिल्लें फ्री हॉलाचे अवकाश 3 वर्सां भितर. हाका येदोळसू एक ऑफर आयलां आनी मुखलें विगी येतली म्हूण आमी पात येता. आदल्या आयतारा मिसावळा जमा जाल्लें दान 78,310 78,310 एक तिळसोनीक फाल्यां इस्टर फन 23 सुरू जाता. दनपारां जाल्यार तयारी सकाळीं ताची तयारी आज राती सुरू जाता. देखून तुमकां सुमेस्तां कडेन तुमी हॅपी इस्टर म्हणटाना ही कदेलां रास करूंक पैलाप करूंक आनी हॉलाच्या मोदें हाडूंक. कित्याक बोवानी स्टॉलां आज रातीच घालतात. त्या देखून ताका आदार जावचे खातीर तुमी हॅपी इस्टर म्हणटाना शेजारचे तुमची 2-2 कदेलां खाण रास करा आनी ती मोदें हाण दवरा. ते विसरू नाकात. अखेरेचे तुमकां सर्वांक आमचे सर्व ह्या जागांच्या नांवी बरें समाधानाचें पास्का फेस्त मागता. जीवन जेजू आम्हा सर्वांक ताच्या जिवनपणान वाटेली करून दी आनी येवच्या सगळ्या वर्सां त्या जिवनपणाच्या वाटेर आमकां समकोंक आदार दिवन दी. हॅपी इस्टर टू एवरीवन. ह्या वर्साचें पास्काचें फेस्त आमकां बऱ्या रितीन आचरण करूंक फावो केल्ल्याक धन्य देवाक आमी अर्घ दिता. आमचे मोगाळ विगार बाप भोव मानादीक विन्सेंट मोंतेरो, आमचे वस्ती याजक भोव मानादीक बाप वॉल्टर डिमेल्लो, आमचे स्पिरिचे याजक मानादीक बाप आयवन मार्ता,
आमचे सहायक विगार बाप मानदेक बाप रॉन्सन पिंटो आणि मानदेक बाप विवियन रॉड्रिगस तुमकां सर्वांकी हांगासर जमलेल्या सर फिरगसगरा तर्फेन एक संतोष भरीत उल्हास भरीत पास्काचें फेस्त आमी मागता पुनर्जीवन जेजू तुमकां कृपेन भरून दी आनी तुमचे मिसांवकां अंब करूंक बळ आनी भलायकी दिव दी म्हूण आमी मागता आमच्या फिरगेच्या आसच्या कॉयताच्या सर सुपिरियरांक आनी दन भयणीक एक बरें संतोश भरीत समाधानाचें फेस्त मागता आनी शुभाशय पाठयता आमच्या फिरगेस परिदर्शी तर्फेन हांगासर जमलेल्या सर फिरगेसगारांक हांव पास्काचे फेस्ताची शुभाशय पाठयता तुमच्या कुटुंबांनी संतोष समाधान आनी जिवन जेजूची दाराळ आशिर्वादां आसूं दीत म्हूण मागता सर्वांक देव बरें करूं उबी रावया जिवन जेजूची आशिर्वादां आमचेर आमी जोडया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो देवाचो आशिर्वाद घेवच्याक तुमची तकली बागयात जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दाबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं जेजूच्या कश्टा मरणा सुकाळ समतस संतोष बोरीत काळजांनी ताचे पुनर्जीवनपणांत तुमी संभ्रमतात उतरां उरत्या आनंदान सासणाच्या परबेन तुमी वांटो घेवंक पावो आनी सर पदवेदार देव बाप आसो आनी पुत आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां काळ आसो वचून येयात पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे वडकार हालेलुया हालेलुया Ole ude dos var
असो विनंती कर भगेन गुरसाचे कुर्बे आमवर आमकां आमच्या देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे